आमी सगळीं आतां जेजूक नमस्कार करुया. आनी हे परी नमस्कार करतना खालतेकायेन सगळीं आमची चिंतनां, भावना, अणभव ताचे फुडें आमी दवरया. आतां आमी आमचे दोळे ताचेर लावया आनी तो आपले दोळे आमचेर लावन हो संबंद खोलायेन घडोवन हाडटलो. आनी फकत भायल्यानूच न्हय पूण भितरल्यान आमचें काळीज तो अदीक आनी अदीक आपल्या काळजा सारकें करूंक आमकां ताची कृपा दितलो. आनी हे कृपेन बरोवन आमी अदीक आनी अदीक सगळ्या वस्तूंतलीं स्वतंत्र जातल्या. तर आमी ताचे दोळे लावन हें गायन घेवया. वै जेजू, तुजेच सवें आतां आमी रावन अदीक आनी अदीक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमी बरोवन येत आसा. तुका आतां आमी पळयता. तुजेर आमचो भावार्थ आसा, पूण हें देणें तुवें आमकां फावो केलां. भावार्थान सगळीं तरेचीं चिंतनां,
जी आमच्या मनांत घुंवतात तितली तांकां आजीर जावन आमी ती तुका जेजू भेटयता, तुजें स्वाधीन कोत्ता, कित्याक चडशीं चिंतना आमकां गुलामपणान दवरतात, आमी स्वतंत्र ना. ह्या चिंतनाक लागून आमची भावना उत्पन्न जातात आनी ही भावना आमकां कासावीस करतात. पूण तुजी उतरां जेजू सासणाच्या जिविताची, तूं आमकां म्हणटाय ती उतरां आमी आयकून आमच्या काळजांत ती कोचून घेता आनी कोणाशी वचना, पूण तुजेच सवें आमचें जिवीत मांडून तुजे येवजणे प्रमाणे तें जिवंक आवडटा. तुजे सवें रावन ह्याच संवसारांत आमी स्वर्गार आसलेल्या सारकी जिवंक लागता आनी ह्या सगल्या वायटांतली तूं आमकां निवाडटाय. आनी तूं आमकां तुज्या मोगान बोत्ताय. तुजें आसणें आमचें सगळें सदांच आसा, ताका आमी आजीर जावंक लागता. सांत पावलू अशें आमकां सांगता, ही उतरां आमी आपणावया. आत्म्याच्या प्रेरणान प्रमाणे सगल्या समयार मागणें आनी विनवणी करात. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगल्या समयार मागणें आनी विनवणी करात. सगल्या भक्तां खातीर जागृत रावन प्रार्थना करूंक फाटीं सरूं नाकात. सगल्या भक्तां खातीर जागृत रावन प्रार्थना करूंक फाटीं सरूं नाकात. म्हजेय पासत मागात. म्हजेय पासत मागात. म्हजें तोंड उगडून फावो तसल्या उतरांनी आनी काळजीदारपणान शुभवर्तमानाचो कूट हांवें परगट करचो म्हूण मागात. म्हजें तोंड उगडून फावो तसल्या उतरांनी आनी काळजीदारपणान शुभवर्तमानाचो कूट हांवें परगट करचो म्हूण मागात. तें शुभ वर्तमान फावो ते परीं काळजीदारपणान हांवें परगट करूंक मागता.
तें शुभ वर्तमान फावो ते परी काळजीदारपणान हांवें परगट करूंक मागता. जेजू, तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलाय. ताका हाजीर जावंक प्रत्येक सुस्कारान तुका एकवटून रावली म्हणटोच आमची भितरली चिंतना बदलूंक लागतात. जशे भाशेन धुपाचो परमळ एका इगोर्जेंत एका देव मंदिरांत तो सगळोच भरोन सगळीं जाणां ताचो वास घेतात आनी त्या वासान भरोन मागीर तांकां कळ्ळो पर्यंत ना, पूण दुसऱ्यांक भायर गेले म्हणटच आमचे कुडीचेर ताचो वास आसता तो तांकां अणभवूंक मेळटा. तेच परी जेजू तूं जितलो आमचें सवें वाडोंक लागताय तितलो तुजो पवित्र आत्मो आमची चिंतना बदलूंक लागता आनी आमच्या चिंतनांक तुज्या चिंतनाचो परमळ दुसऱ्यांक अणभवूंक मेळटा. तो तुजो पवित्र आत्मो आमचे सवें वस्ती कोत्ता म्हणटच तुजी चिंतना अदीक आनी अदीक आमचें सवें वाडय आनी आमची खोटी पोजडी नाका जाल्ली चिंतना आसात ती सगळी पयस कर. आनी तुका खोलायेन एकवटोन तुजे सारकींच आमी अदीक आनी अदीक उतरांनी खोदण्यांनी आनी चालींतल्यान आमी घडोवन यो. हे परी आमी जिवे फातर तुजे कुडीचे जावंक लागतल्या. मागीर जे आमी उतरांनी आनी आमच्या चालींतल्यान पुरगोट्टेल्या तातूंतल्यान दुसऱ्यांक प्रेरणा मेळोंक लागतली, कित्याक आमचें जिवीत आमचें न्हय, तुज्या पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत तें जातलें. तर ह्या वेळार जेजू सगळ्यां पासत आमी मागता. पयले सुवातेर आमच्या घरच्यां पासत तुजे येवजणे प्रमाणे तांकां तुवें ह्या घराब्यांत एकठांयलाय. तुजें सवें
आमचे उद्देशी. तूं तांकांय बरी सावध भलायकी कुडीची मोनाची आत्म्याची फाव कर. आमच्यान फकत तुजे कडेन मागोन भितरल्या भितर तुवें तांचें जिवीत तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बदलूंक जाता. भायल्यान तर आमी कितेंय सांगलें म्हणलें जाल्यार तें निर्फळ जाता. जशे भाशेन तुवें आमकां सांगलां, एक बी जमनीत रोयल्या उपरांत तें भितर खोलायन रुजूंक जाय. तेन्नाच की ताका पाळां येतात आनी तें पीक दिवंक लागता. नाजाल्यार सुकणी, गरमी ताका करपून उडयता आनी तें उरोना. तर ह्या वेळार जेजू आमच्या सगळ्या गोरच्यांक तुजेशी हाडून तांकां तुका भेटयता. आमच्या गोरच्यांकूच न्हय, आमच्या शेजाऱ्यांक, सोयऱ्यांक, आमच्या समुदायांत जियेतल्यांक. ह्या दिसांनी आमकां मेळोंक जायना, पूण ती तुजे सोबें आमच्याय काळजांनी आसात आनी ताचो आमी ह्या वेळार उगडास करता. पूण ह्या दिसांनी कितलोच लोक भुकेनूय आसा, कश्टावतात. काम ना, दुडू ना, जेवण ना, सुसोग ना, भिरांत अदीक वाडलेली आसा. असल्या सगळ्या लोकांक तुजे सोबें आमी हाडटा जेजू. जी कोण दुयेंत आसात, तरेची दुयेंसां कुडीच्या पावंड्याचेर जी आसात ती, मनाच्या पावंड्याचेर आसात तसली, भावनांनी वयर सकयल जालेली, तांकांय बी आमी तुजे सरशी हाडटा. पूण भितरल्यान जी आपल्यापणानूच जियेतात, आत्म्याच्या पावंड्यार ना, तांकांय बी आमी तुजेशी हाडटा. कितलीं जाणां आपल्यापणाक लागून भुरग्यांक परवा करिना. ह्या सगळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास करता. तूं तांकां केन्ना विसरनाय, पूण तांकां खूब त्रास भोगचे पडटात. जी कोण अनितीक लागून खूब त्रास भोगतात, खूब पिडापीड तांकां मेळटा. जी दुसऱ्यांच्या निती पासत झगडटात आनी तांकां पिडापीड दितात, सायबा तूं तांचे बरोबर रावन तांकां सुटका दी आनी जे असले कोत्तात तांकां सगळ्या जाणांक पिकोवणी दी. जशे भाशेन तुवें जे कोण तुका भायर आयताले तांकां तुवें भायर रावंक नाय, पूण तांचेय पासत तुजें जिवीत तुवें वारोयलें
आनी तांकांय पोत्तून हाडच्याक बापाच्या गोपांत तुवें तुजें जिवीत तांचे पासत ओपून दिलें. ह्या सगल्या पासत आमी तुका तुजे कडेन मागतना आतां आमी तुका काळजान धांवन आमचे काळीज सगळेंच तुज्या काळजान एकवटाय येता. तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय. सगल्या स्वादाचो उणो तो मागुया. देवा, एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. Page 4, A7. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत समुया, सर्वेस्पराचो पुरवो, दोंगरा परस्वतो, सर्वेस्पराचे
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज शुक्रारा दीस आमी सदांच जेजूच्या काळजाचो मोग अणभवूंक हांव येता. आमी ताच्या काळजांतूच जियेता, कित्याक बावतिस्मा वरवीं तो आमचे कुडींत काळजांत आनी आमी ताचे कुडींत काळजांत जियेता. हें देणें ताणें आमकां फावो केल्लें आसा. तर आयज हो विशय घेवया आमी. जेजूच्या काळजांत रावन दुसऱ्यांचो पेल्यांचो आमी जेजू सारको मोग करुया. खूब पाटी आमकां मोगानूच जिवंक जाय खरी, पूण आमी जाणो कशे भाशेन आमी तर भितरल्यान आत्म्याच्या पांवड्यार आपलेपण सोडिना आनी देवपण तर आमी पत्करिना, म्हणजे जेजूक आमी हाजीर जायना, जाल्यार हें सगळें देंवचाराच्या ताब्यांत पडटा आनी तो आमचें जिवीत कंट्रोल करूंक लागता आनी आमी संवसारांतलींच कशीं जिवंक लागता आनी हांगसर आमी खुशाल आसना. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें आमी सगळीं जाणां मागया. हात जोडून म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदां सांकवार मारेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. भोव कोणवाळे बापा, तुज्या पुताच्या काळजांच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओत्रेकांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. भयणीनो आनी भावनो, जेजूचें उतर आतां आमी आयकुया आनी सिंथिदान ताका आमी हाजीर जावया. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटीची सुरवात. फिलीप शारांतल्या क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलोल्या सगळ्या भक्तांक, तांच्या वडिलांक आनी सेवकांक पावलू आनी तिमोत, जेजू क्रिस्ताचे चाकर, ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचो उगडास करता तितले पावटी तुमचे पासत हांव देवाक आर्गां दितां आनी हांव तुमचे पासत प्रार्थना करता तितले पावटी खुशालकायेन तें करता. कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकलें त्या दिसा तावन तें आयज पर्यान तें परगोटूंक तुमी म्हाका आदार दिला. जाणें तुमचे मोदें हो बरो वावर सुरू केला, तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस ये पर्यान हो वावर शाती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. आनी तुम्हा सगळ्यां विशीं ही भावना आसूंक म्हाका सगलो होक आसा, कित्याक म्हाका फावो जाल्ल्या देण्यांत मुणगे म्हज्या सांकळींनी आनी शुभ वर्तमान राखच्या आनी तीर करच्या कामांत तुमकां वांटो आसा. तुमकां म्हज्या काळजांत हांव घेवन आसा आनी जेजू क्रिस्ताच्याच काळजान तुमचो सगल्यांचो हांव कितलो मोग करतां ताचो गोवाय देव. ओदीक श्रेश्ठ तें तुमी सदांच विचून काडूंक तुमचो मोग ओदीक आनी ओदीक
वाडो म्हूण आनी तुमची जाणवाय आनी ओळख खोल जावं म्हूण हांव मागतां. हे पोरी निर्मोळ आनी निरपराधी जावन क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे सवें उत्पन्न कोत्ता त्या प्रमाणीकपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन येतल्यात आनी अशी देवाक मेळटली मोहिमा आनी वाखाणणी. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. म्हणुया: सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन वाजता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. तांचे संतोसतात तांणी ती नियाळची. सबाब: सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पोरजोळीत. ताचें प्रमाणीकपण पाळटा तोखता सदां काल. आपल्या विस्मिताचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माय मोगाचो आनी काकळुतीन भरलेलो. सबाब: सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. आपली भोगती करतल्यांक तो जेवूंक खावंक दिता. आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्रांचें दायज आपले परजेच्या हातांत घालून आपल्या कर्तुत्वांचें तिका बोळ दाखयता. सबाब: सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती. उद्गार. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले. नायकूत जाल्लो कोण एकलो मनीस थंय ताच्या मुऱ्यांत आसलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिसेवां लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बरी करूं येता की ना? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, तुमच्या कोणायचो पूत वो पाडो बांयत पडलोलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोखडोच ताका काडिनासतना तो रावत मू? ह्या उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमी कितें पळयता आयज? जेजू एका मुखेल फारिसेवागेर गेल्लो. आतां कोणागेर तूं जेवणाक वचत जाल्यार ती आमकां म्हणलें तूं आमंत्रण दितात आनी आमकां स्विकारतात, आमचो परमोस करतात. पूण पळयात थंयसर कितें जाता पळय तें. ताका थंय हाडला फकत ताका तेळून पळोवपाक. तो कितें कोत्ता पळय तें. कितें कोत्ता? ताच्या मुखार एकलो बरो नासलेलो मनीस आसता. तोय भियेता, कित्याक हे पळय वडील आसात, हे कोण जाणार आसात, हे कोण शिकलेले आसात,
त्यान ताका कितें म्हणत जायत आनी जेजू सरशी तो आयलोलो आसा, ही संदी ताका मेळिल्ली आसा, पूण विचारपाक पर्यंत तो भियेता. जेजू हें सगळें जाणा, हे कोण आनी तो कोण पळय तो. पूण तरी पूण जेजू आमकां दाखयता आपल्या जिवितान कशेपणी काळजीदारपणी तो निर्णय घेता. कसलो निर्णय घेता? कोणूच उलय नासतना ताका हाडटा, बरो कोत्ता आनी धाडटा. जितले पाटी आमी मिसान भाग घेता तितले पाटी जेजू आमकांय वळखता आनी आमचे भितर कितें जाता तें कुडींत, मनांत, आत्म्यांत तें तो जाणो. पूण आमी कितें करता? सगळो करता आमच्याच चिंतनांनी, भावनांनी आसा. ही सोडून दिवंक जाय. चड तांकां चिटकोन रावलेलीं आसा आमी आनी हाका लागून ती आमकां कंट्रोल करता, जेजू न्हय. हे भाशेन जावंक फावना आमच्या जिवितान. आमी उदीक आनी उदीक ताची शीं आयलीं जाल्यार ताची सारकीं जावंक जाय. तो आमच्या काळजांत आसा, आमी ताच्या काळजांत आसा. तो ताची सारकीं आमची उतरां, चिंतनां, कोरण्यो जावंक जाय. आनी आमी जाणो कशे भाशेन जानवरांक तांकां आमी तांचो परामोस करता, पूण कित्याक लागून? तांकां लागून न्हय, तांचो फायदो आमकां आसा म्हणून. हें सारकें न्हय, हें आपलेपणाचें. तर आमी जेजू सारकीं उदीक जावंक आमकां संदी आसा. आनी ताका लागून पावलो पळयात कितें म्हणटा पळय तो. आमी सगळीं जाणां जेजूच्या काळजांत आसा आनी तुमी थिंचोर आसात म्हणून देवच जाणा. आनी थिंचोर हांव तुमचे पासत मागतां. तुमकां थिंचोर हांव एकवटन आसा. तुमचे पासत हांव जितलो मागतां तितलो म्हाका आनंद मेळटा. आनी खरेपणी तुमी कितलें जें केलेलें आसा तें शुभोर्थ मना पासतूच. ताका लागून म्हाकाय खूब बरें दिसता तुमचे वरती. हे भाशेन सगळे सांत भक्त पळय आहा ते तेच भाशेन जियेतात. आयज जेराड माजेलियान म्हणून आसा, तो 1722 वर्सां ताचो जल्म जालो इटालियाच्या हितून दक्षिण गांवांत. पाय माय एकदम गरीब आसलेली, पूण ताका देवान एक देणें दिल्लें. कसलें देणें? मागण्याचें. तो जेजूक मागण्यांतल्यान अणभवतालो, ताका आजीर जातालो. आनी हे भाशेन आजीर जातालो म्हणून ताका जेजू पवित्र साक्रामेंतान सारको दिसती पडटालो आनी ताचे बरोबर तो वेळ सारूंक आवडटालो. ही 2 देणी ताका देवान दिल्ली. 26 वर्सांचो आसतना ना 23 वर्सांचो आसतना ताणें प्रवेश घेतलो रिडेम्पटरीस म्हणटात पळय त्या संस्थेन. पूण ताका ताणें फकत एक ब्रदर म्हणून पत्करलो. पूण तो एकदम आपलें जिवीत जेजूक एकवटून सादतालो. ताणें कितें म्हणलेलें आसा जाणें? जेन्ना आमचें काम आमी जेजूक भेटोवन दिता तेन्ना तें काम कसलेंय जावं, चलपाचें, उलोवपाचें, कितेंय जावं तें एक मागणें जाता. म्हणटत पळयात ताच्या जिवितांतल्यान आमकां ही संदी आसा. सगळो तर आमी जेजूक एकवटोन आमचें जिवीत सारीत जाल्यार बाकीचें सगळें सोंपें जावंक लागतलें. म्हणटा तो आनी एकूय कितें म्हणटा? जेन्ना आमचे संकश्ट येतात तेन्ना आमी ते सगळो गोत जेजूक ओपून दीत रावंक जाय आनी स्वर्ग ह्या आमच्या कर्तुबांनी आमकां अणभवंक मेवतलो. संवसारांतूच ह्या कर्तुबांनीच आमकां स्वर्ग अणभवंक मेवतलो. आनीकूय ताणें कितें सांगलेलें आसा. ताची पळय खोली आसलेली, जंयसर तो कूड आसलेलो, त्या कुडांत तो जियेतालो. ताणें अशें बरयल्लें आहा, हांगसर देवाची येवजण केली जाता. देवाची येवजणे प्रमाणे ती जाता आनी जे मेरेन पर्यंत ती जावंक जाय ते मेरेन पर्यंत ती जायत आसतली. भयणीनो आनी भावनो, हें सगळें कृपेन भरलेलें जिवीत आनी ही कृपा आमकां सगळ्यांक मेळिल्ली आसा. आयज आमी जेजूच्या काळजाचो उगडास करता न्हय, तर ह्या
काळजाचे आमकां प्रेरणा घोटाय मेळोंकूच जाय, मेळिल्ली आसा, पूण ती आमी आमच्या जिवितांत दाखोवंक जाय, आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. ही कृपा मेळच्याक थोडो वेळ आमी जेजूक हाजीर जावया. सगळोकच जेजूक हाजीर आसा, पूण केन्नाच सोडचें न्ही. ते भाशेन जियेत तर मागीर आमी सादेपणी खोलायेन जेजूक एकवटोन तो आमचें सोवें आनी आमी ताचें सोवें जियेतल्या. सगळीं जाणां हात जोडून अशें वणटीयेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता, पांयांचीं बोटां आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन, आनी सगलें आमचे भितर हात दितलें ह्या तिनूय भागांचेर जेजूक एकवटोन आसा. तें आमी ताचे सरशीं दवरया आनी तातूंतली आमकां सुटका मेळोंकूच जाय, नाजाल्यार देंवचारान आमकां आपल्या ताब्यांत केलेलें आसा. ही सुटका मेळच्याक जेजू जशे भाशेन आयज त्या दादल्याक पेकोवणी दिता आनी धाडटा, तेच भाशेन आयच्या मिसान आमी ही पेकोवणी घेवया. भितरल्यान जेजून आमकां बरीं करची, नितळ निर्मळ करची, आनी हे परी ताच्या जिवितान आमचें जिवीत अदीक खोलायेन सारूंक आमकां ही संदी मेळची. म्हणून आमचें जिवीत सगळेंच जाता ताका भेटोवच्या आदीं हें मागणें आमी संवसारा पासत म्हणया. सोर पुदेदारान काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती खोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं. Amen. Page 33, C13. शेतांतली सगळी कणसां आनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मोकोर तो वावराचो, संतोश तो कश्टांचो, बरो मेंत आमच्या जेवणाचो. मोकोर तो वावराचो, संतोश तो कश्टांचो, बरो मेंत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना सोबार, घडोवन तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. तोरी बापा दाना सोबार, घडोवन तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव दयाळ बापा, उतरां व्हडत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत तुका एकवटोन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. Amen. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरांनी शासनाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोंडवळांतले व्हांवलें रगत आनी उदक, जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सुबेक फुटली जोर, सोडवणेचे जोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसाव आनी पुरो शिवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजडीत तुमकां पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरून दोतान सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजूच्या काळजांत रावन ताणेन आमच्या काळजांतल्यान कुडींत मनांत आत्म्यांतल्यान हें मागणें म्हणून
ताच्या पवित्रपणान आमकां आनी जांकां आमी आमच्या काळजांत दत्ता तितल्यांकूय हें सगळें बरेंपण फावो कर म्हणून ताचे बरोबर आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंड राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरूम दुतांक पळय आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page 71, D42. तुझ्याच पाटल्यार येता जेजू, जेजू आमच्या गोवल्या. भुकेन आमी मरता जेजू, जेजू आमच्या उण्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवास्ता. मरणांतल्या सगळ्या जाग्या जेजू आमचे उत्तराधिकार. तुजेच पाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोवल्या. भुकेन आमी मरता जेजू, जेजू आमच्या उण्या. गेदोन्या म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया.
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे ओप्रमीत काकळुतीन ह्या संस्कारांत जेजूचें सारकें आमचे काळजांत कोंचोय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या काळजांत आमी आसा न्हय. तर बागेवन फ्रांसीस शावियरूय तेच भाशेन ताच्या काळजांत जिवन सगळें कोत्तालो म्हणून ताका लागून ताणें हें देणें संवसाराक दिलेलें आसा. ताची कूड आजून आमचे बरोबर आसा आनी तो आमचे पासत मागता आनी विनंती कोत्ता. तर आयज थान हांव तुमकां ताच्या रेलिकेन बेसांव दितलो. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें काळजांत थावन बागेवन फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. Amen. आनी सोरपू दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जेजूच्या काळजांत रावन एकामेकाचो मोग करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार. Page 94, F19.